unemployed youth with regard to recruitment in Margaon Municipal Council. Speaker sir, 2.5 वर्सां पयलीं देवाचे मनशाचे पॅनल आमी वडयलें एक इलेक्शनान आनी तेन्ना कायदो बदलून हात वयर काडून दुसरे दिसा इलेक्शन केलें आनी मागीर रिजल्ट चेंज जालो. म्हाका डायरेक्ट चार्ज करपाची आहा जे कावन्सिलर आमचे बरोबर आशिल्ले आनी 5 जाण हारले तांकां 13 पोस्ट म्युनिसिपालिटीचे येतले आनी तांचे सोयऱ्यांक दायऱ्यांक दितले म्हणून एक डील केली. आता स्पीकर सर ऑक्टोबर 2024 ह्या 13 पोस्टाचो एडवर्टिजमेंट आयलो. 1,500 एप्लिकेशन आयली. 1,500 एप्लिकेशन येवन आज आता 9 महिने जावन गेले ताचेर कांयच जायना. दुसरे कडेन मुखेलमंत्री सांगता स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान आपण करतलो. स्पीकर सर हातून म्हाका कळपाक जाय की 1,500 एप्लिकंटान कितें करपाचें, जीव दिवपाचो आनी फक्त हे कावन्सिलरांनीच जॉब घेवन वचपाचे. म्हाका क्लियर एश्युरन्स जाय स्पीकर सर की स्टाफ सिलेक्शन कमिशनानूच ते चूज जातले, नाजाल्यार कायदो मडगांव म्युनिसिपालिटी खातीर दुसरो आनी गोंया खातीर दुसरो अशें जर आसा जाल्यार सांगचें ना. आमी होच इशू हांव म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनाक इशू करतलो जर म्हाका क्लियर मेळना जालें. अरे सांगू न्ही मरे ताका स्पीकर सर खंयचे राव. अरे मंत्र्यान सांगूं जाय स्पीकर सर गरज ना कितें हांव इशू करतलो पोस्ट विकल्या म्हणून. ऑनरेबल मेंबर विजय सरदेसाय डिमांड झिरो आर मेन्शन म्हटला पण झिरो आर मेन्शनान आयकून घेवपाचें आसता. नोटेड करलें कितें नोटेड करता आनी कितें आहा तें हांव एक्झॅक्टली आता मुखेलमंत्री आयलो स्पीकर सर एक मिनिट. मुखेलमंत्री स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान जॉब दितलो म्हणटा सगळ्यांक. आता हे 13 पोस्टांक 1,500 लोक एप्लाय केले. 2024 ऑक्टोबरान एडवर्टिजमेंट आयलो. आता मेरेन ते सगळ्याकडे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आनी हांगाच भितरलो गुड्डो कसो ते म्हाका सांग. कॉर्पोरेशन वेगळो. स्पीकर सर, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन इज फॉर द गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट, नॉट फॉर द अर्बन लोकल बॉडीज. इट इज फॉर द गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट. लोकल बॉडीजांक लागला. सो दॅट मिन्स स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान हे जावचें ना, हे गुड्ड्यानूच जावपाचें म्युनिसिपालिटीचें ना. स्पीकर सर हो इशू हांव हो इशू घेतलो, डिमांडाक हांव काडटलो. तुम्ही कशे पोस्ट विकतात कित्याक हांगा पोस्ट विकिल्ले आहा कंप्लीट नोकऱ्यो विकतात हांव दाखयतलो. दाखयतलो स्पीकर सर. डिस्कशन डिमांड्स आहा तेन्ना तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.